Magda, A21, page 10. 너베기도 준다야 보름이 소락바가라 쉐갈시 그리도 위보 대박sor기다가야 보름이 소라참아라 기다가 सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. तुका येशूचो बरें फादर. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले साक्रामेंता बियात्रीस गोमेस देवान स्वर्गीचे राज पाव करूंक मागुया. तशेंच मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समोर उपता एडम द जिजस फेराव साहिल वेगस फेल्टन कोस्ता आनीक गिलबर्ट फेर्नांदीस देवान तांची भरपूर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तांकां फाव करूंक आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखवान सांबाळूं म्हूण मागुया. तशें आमी मागता आमारा वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत फातिमा रॉड्रिगीस एना फ्रांसिस्का फेर्नांदीस सिएना पेरेरा नोएल रॉड्रिगीस बेरी रॉड्रिगीस कॅचिटन डिकोस्टा ब्रायन जॉर्ज अविनाश पिशातो आल्फ्रेड पेरेरा आनी बेनेडिक्ट पेरेरा. साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता सांतिसिमो एना मेंडीस डॉन्द्रे झेवियर विएगस नायराले मोरोड नाझारेथ लिमा अमारल मागदालिना फेर्नांदीस व्हडले बात्री झेवियर डिसुसा कार्डोस वाडो टॉमास पारिया केरन फ्रांसीस पिरीस पियाले मोरोड मारिया डिसुसा. साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना केद भाशेन साबिरमांचे विनवणेन ह्या कुटुंबान शांती कुशालकाय बरेपण बसूंक आमी मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्यां आसूं. तुमची सगळ्यां आसूं. म्हजे बहीण मानू आयज पवित्र सभा समोरण कोत्ता भाग्यवंत एलिझाबेथ तिचो हुस्को आनी मोग गरीब दुबळ्या सभें व्हड जालो तर आयज हें समोरण आमी कोत्ता तेन्ना तिचे भाशेन आमचेय जण एकल्याचें काळीस आनी मन दुबळ्या सभें गरिबां सभें कश्टतल्या सभें हुस्क्यान भरलेलें जावं तेच बापाची कृपान बळ जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावंक पातकी हुस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारूया. खालसां दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक कुलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडां उच्चारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कुतको काकुतको सोम्याका कुतको काकुतको ग्रीसा काकुतको
Pratuya, torot sobilugis raw, tsakaskin tesaw, tiba makadurat. देव आमचे बापा दुबळ्या सोबे क्रिस्ता रुपणे ओळखू आनीक मानून घेवंक बागेवंत एलिझाबेटीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनोवतीन दुबळ्यांक आनी कोश्टां दुखींत सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चोरिताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हाका बेव्याच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी तांची एक पातकी कोंबरी उपजोली आनी ही कोंबरी म्हणल्यार आंतियोक एपिफान, आंतियोक राजाचो पूत. एकदां ताका रोमाक कैदी करून व्हेलो. ग्रीक राजवटकेच्या 137व्या वर्सा तो गादयेर चडलो. ह्या समूयार इस्रायेलांत शास्त सोमूत सांडलोले थोडे जाण उपजोले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायली अशें म्हणून. चल या, आमच्या शेजाऱ्याच्या ओन भावार्थ्यां कडेन एक करार करुया, कित्याक तांचे सोशिल्ले आमी कोचोरल्या तेतून तावन आमचेर खूब विघ्नां आयल्यान. ही सूचना तांकां मानली आनी लोकां मदें हुर्बेन बोल्लोल्या कांय जाण राजाक मेळूंक गेले. ओन भावार्थींच्यो चाली रिती पाळूंक राजान तांकां रोजया दिली. ही ओन भावार्थांची चाली पोरमाणें तांणी जेरुजाल्यांत एक केळां रोंग बांदलो. सुनोतीचे दाग काडून उडयले आनी कुशेन वायटाचे चाकर जावन ओन भावार्थीचे सोट्टे काल रावूंक तांणी पवित्र करार सोडून दिलो. आपल्यो रिती सोडून सोगली एक पोरजां जावची म्हूण राजान आख्या आपल्या राज्यांत एक परगोटणी जाहीर केली. सोगल्या ओन भावार्थांनी ही परगोटणी मांडून घेतली. जायती इस्रायेलींतान तांचो धर्म मानून घेतलो. कुड्ड्या देवाक योद भेटयले आनी संवसार बोश्टायलो. किसले म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा वेदीचेर निसंतनाचो कांटो उबारलो. जुदायेचे भोंवतणेच्या शारांनी वेदी बांदल्यो. घराच्या दारांशीं आनी रस्त्याचेर धूम भेटयलो. समृद्धीची पुस्तकां सांपडटा तितलीं ते पिंजताले आनी उज्यांत घालताले. कोणा लागीं समृद्धीच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार आनी तो समृद्ध पाळटा म्हूण गोमले जाल्यार राजाचे परगोटणे प्रमाणे ताका मरणाचें फर्मोण पडटालें. तरी इस्रायेलांत जायती जाणां थीर रावलीं आनी मेळ्ळें जेवणां जावंक तीं गोट रावलीं. असले मेळ्ळें जेवण जेवून बोश्टोचे सुवातेर आनी पवित्र करार बोश्टावचे सुवातेर तीं मरूंक कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशी मारली.
इस्रायलेचेर खोर क्रोध देंवलो. देवाचें उतर हें देवाचें वडुका आमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. सगळीं म्हणुयात. तुझ्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. पातकी मनीस तुजी समूत सोडून दितात देखून म्हाका कांटालो भोगता. पातकी मनीस म्हजे भोंवतणी फास मांडटात. तरी आसतना हांव तुजी समूत विसरोना. जबाब तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. मनशाचे जबरदस्तेंतलो म्हाका सोडय आनी तुजे कायदे हांव पाळटलों. म्हाका दोग दितात ते नोश्टे लागीं सरतात. तुजे समूत तांणी सांडल्या. जबाब तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. तुजे नेम मांडून घेनात देखून पातक्यांक सोडवून मेळना. समूट मोडटात. तांकां पळोवन म्हाका कांटाळो येयात. तुजें उतर ते बाळिनात. जबाब तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. Utravode, utorčive, te maduča, usogane, bene akalsa, zavojčele, nove ačivante borčele, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. Sorvesvo तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oj matuka सोम्या. जेजू जेरिकिया लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजारेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतूच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी फुडें वेतालीं तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदीकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सोदतूच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका नव्यान नदर येशी कर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगळ्या लोकांन देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. Wakari tuka Krista. प्रितीच्या भावा भयणीनो, असो एक जाणटो मनीस आसलो आनीक ताच्या जिवितांत बरें जावं वो वायट जावं तो सदांच खुशाल आसतालो.
ह्या कारणाक लागून एक दीस ताचो एक बाचो ताचो एक नेव्ह्यू ताका विचार कोत्ता, अंकल, तुज्या जिवितांत बरें जाता, तुज्या जिवितांत वायट जाता, पूण सदांच तूं खुशाल आमकां दिसता, अशें कशें तुज्या जिवितांत तूं कोत्ताय? आनीक ह्या जाणट्यान आपल्या बाच्याक असो जबाब दिलो, ह्या लांब रूण जिवितांत म्हज्या जिवितांत देवाचो हात आसा हें हांवें अणभवलां. म्हज्या जिवितांत बरें जाता, वायट जाता, तसल्या वेळार देवाचेर हांव म्हजो थीर विस्वास दवरतां. आनी जेन्ना निराशीपण येता, जेन्ना डिसपॉयंटमेंट येता, हांव डिसपॉयंटमेंट ह्या उतराचें एक अक्षर बदलतां. डी आसा तुवें एच घालता आनी म्हजो डिसपॉयंटमेंट हीज अपॉयंटमेंट जाता. देखूनच म्हजें निराशीपण जेन्ना हांव देवा लागीं वांट्टां, देव म्हाका बोड आनी गोटाय दिता ह्या निराशीपणा वयर सोडूंक. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत अशेंच कितें जाल्लें आमी आयकलां. एक भिकारी आसलो आनी तो कुड्डो आसलो. ताका 2 कारणां आसलीं जिवितांत निराशी जावंक. आनीक जेजूच्या काळार अशें म्हणटात, कुड्डो जावप वो कसलें दुयेंस जावप म्हणल्यार त्या मनशाच्या पातकाक लागून हें दुयेंस त्या मनशाचेर आयलां. आनी देखूनच आमी पळयता, जेन्ना जेजू ते वाटेन वेतालो, ते वाटे वेल्यान वेतलो लोक ह्या मनशाक बोबाट कोत्तालो, ताका ओगी राव म्हणटालो, कित्याक तांच्या मनांत हो समज आसलो, ताच्या पातकाक लागून तो कुड्डो जाला. मोगाळ भावा भयणीनो, हो मनीस इतलीं 2 कारणां, विशेष 2 कारणां डिसपॉयंट जावंक वा निराशी जावंक आसतना लेगून तो जेजूक उलो मारता. आनी ताच्या निराशीपणान जेजू ताच्या जिवितांत भितर सोदता आनी ताचें कुड्डेपण काडून उडोवन परत ताच्या जिवितांत बोरवासो वाडयता. आमच्याय जिवितांत जायते पावटी अशें वयर सकयल जाता आनी निराशी जावंक जायते प्रसंग, जायते इव्हेंट्स आमच्या जिवितांत घडटात. आयज ह्या कुड्ड्या भिकाऱ्या कडल्यान आमी शिकोवंक गरजेचें. जिवितांत जितलें निराशीपण येता तितलें तें आमी जेजूच्या पांयाशी दवरूंक जाय. आनी अशें आमी कोत्ता तेन्ना जेजू जरूर आमकां ताचो आदार, ताचो आलाशिरो दितलो आनी आमच्या जिवितांतलें निराशीपण, डिसपॉयंटमेंट, डिप्रेशन काडून उडयतलो. तर हेंच करूंक देवाची कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां आमी मागून घेवया. बेठवणेंक आमी गायन गावया. C27 निष्कोडोंग निर्मोल उंडो पान 39, C27 पेज 39. निष्कोडोंग निर्मोल उंडो वेदीचेर आमी गावता सासणाच्या पवित्र बापा तुझा दोसो बलिदान
म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्गीच्या बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताचो अप्रमीत मोग भोक्तीपणी आमी समर्पता. तातूंत वांटो घेवंक तुज्या भक्तां बरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोम्या जेजूचें नांव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबार सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्ष आमी करता. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदान सासनाचे देवा, सोर कांय सोदताय ज्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खुबसो दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुपळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे आमकां सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. ह्यो सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवान तू सोगी तुका सोयसोर सर्वेस्वराची नावी येता ताका सोगी तुका बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचीच क्रिस्ताची कूड आनी करप. आपलेच खोशेन कोस बरोवन सोसुवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्ते कियात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच आनी कास घेतले. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्यानी सासणीक कोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आज समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगड्या साक करात. बावट्याचो गोट परगटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी सोरता तुझे बरो जीवन बण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी मोद्रेता. बाबा, जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडास सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रोगो शेवतले आमी मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिबा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदूं मेलें ती आमच्या गोंयच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुज्या गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायज सांगाती भाग्योंचो तिचो पोती भाग्यों धर्म जाता भाग्योंचो सेवास सामेगेल आनी सोर काय तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Jesu borbi, Tia Jesu sangatak, Tia Jesu tay, Pobitatmiaच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा सोरबोंदोन आनी खूब वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. म्हजे बरी मानू ते कुड्ड्या भावाचे मागणे कितें जालें दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर सन ऑफ डेविड हॅव मर्सी ऑन मी ल्हान मागणें पूण व्हड भावार्थाची असलें मागणें आमचे जण एकल्याचें जावं असलोय भावार्थ आमच्या जण एकल्याचो जावं जेजू शिकवलेल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जण एकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां थारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सवेस परस सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कुरें जिवितां सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमुंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर रेखता तर आमकां सुद्दां काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय की पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेस क्रिस्त तुवें आदोर मितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयसुबेच्या भावार्थाचे दिसकार आमचे कशे परमादिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ जी आतां राजभूत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपले दिसो गेली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावुया. D14 जेजू दाखवेल आमी फाटे पान 54 D14 पेज 74. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवारानी जिवी जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवारानी जिवी दाखवेल्या म्हज्या बाबाक ती सांबाळटाक आई मोगा ओदी कोमोद कोरच्या मोना
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळसांतां दिलो आसता. आनी जशें भाग्यवंत एलिझाबेटीन तांबो नासतना तुजी भक्ती आनी अप्रिमीत मोगान तुजे पोरचेची सेवा केली, तशें आमच्या बाबा भयणीचे चाकरेन आमचें जिवीत कोचूंक आनी अशी काळसांतां तुजी कोरी भक्ती करूंक आमकांय करपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेवचें नांव बीन. आमेन. म्हज्या बहीण मानो आयज आमची रोमारी पिलार वेता हांगा तावन बस ओडिसांक भायर सोदतली. अशें कोणें नांवां दिल्यान ताणें वेळार येवचें म्हूण आमी मागता. तशेंच तुमी जी कोण गाडी घेवन वचूंक सोदतात जाल्यार तुमी वेचे 4 वाजता मिसाचें बलिदान पाद्युगार मिसाचें बलिदान भेटयतलो आनी आमच्या सगळ्या फिरगोजकारां पासत मागतलो. सुरविस्पोर तुमची सोबी आसो तुझे सगळ्यांचो आनी सोर पुतभिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबराच्या कुंवरा देवाचे पोतवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लोटून घाल, कित्याक ते आत्म्यांचो नाश करून आख्या संवसाराक सोलपतात. आमीन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. यू सोडा पाद्रांगणेल आमच्या इश्टा पान 239 यू 16 पेज 239.